जोनास. निनेवेकारां जिवीत बदलतात आनी देव तांकां बक्षिता. चॅप्टर 3. सर्वेस्पराचें उतर दुसरे फावटी जोनासाक आयलें. ताणें म्हणलें, उठ, त्या व्हडल्या निनेवे शारांत वच आनी हांव सांगतलों तो निरोप तांकां परगट कर. म्हणटच सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन जोनास उठलो आनी निनेवेक गेलो. निनेवे म्हणल्यार व्हडांतलें व्हड शार आसलें, इतलें की भितर सरून भायर सरपाक 3 दीस लागताले. जोनास शारांत भितर सरलो आनी एका दिसाची वाट टांकून ताणें अशें परगट केलें. आनीक 40 दीस आनी निसंतन जातलें. आनी निनेवेच्या लोकांन देवाचेर भावार्थ दवरलो. तांणी एक उपास परगट केलो. व्हड व्हड मनशांनी तशेंच बारीक लोकांन साकाफोट्यान आंग पांगुरलें. ही खबर निनेवेच्या राजाक पावली तेन्ना तो आपल्या शिवासना वयलो देंवलो आनी आपलीं वस्त्रां काडून ताणेंय साकाफोट्यान आंग पांगुरलें. आनी वचून तो गोबराचेर बसलो आनी ताणें अशी परगटणी केली आनी ती निनेवेंत शेकान शेक सादयली. राजाच्या आनी ताच्या कुलवंतांच्या हुकुमान मनशांनी जावन, जानवरांनी जावन, गोरवांनी व शेळयांनी जावन कांयच चाखूं न्हय, कितेंच खावं न्हय आनी उदकूय पिवं न्हय. सगल्यांनी साकाफोट्यान आंग पांगुरचें आनी व्हडल्यान देवाचो उलो मारचो. जण एकल्यान आपलें वायट जिवीत आनी आपली जबरदस्त कर्तुबां सोडून दिवचीं. कोणाच्यान सांगूं येत, देव घडये आपलें मन बदलीत, थंड मोवाळ जायत आनी आपलो जळटो राग सोडून दीत आनी अशें आमचो नाश जावचो ना. तांणी व्हडे जतनायेन आपलें वायट जिवीत सोडून दिलां म्हूण देवान पळयलें. तेन्ना तो थंड मोवाळ जालो आनी जे शिक्षेन ताणें तांकां धमकायलीं ती देवान पयस केली. देवाचें उतर हें.